संतोषान सुमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती उल्हासान जीवनात तुझ्या सर्गीच्या जीवनात तुझ्या सुमिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याशिवाय कोण तुमचे सोवे असो तुमच्याही सोबे असो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावनो आणि बहिणीनो पास्कांचो आपुरबायचो संतोषाचो काळ हो. मरी मागदलाची मरी जेजूच्या फोंडा लागीं गेल्ल्या वेळार रडता सोदता विलाप करता. आमच्या जिवितांत आमी सोदचें रावयनाव हर एका दिसा आमी सोदून आसाव जें कितें आमकां तृप्ती हाडटा जायते फावटी आमकां मेळना. जर तर आमकां तृप्ती हापचें कांय मेळ्ळें तरी थोडो वेळच ती तृप्ती काय आमचें थंय उरता. नीज जावन मनशाक देवान रचलां देवाक सोदूंक आनी एक फावटी देव मेळ्ळोच आमचें दूख आमचें रडणें रावता. तेंच घडलें मोरये थंय. मोरी सोदून आसली फोंडान तिणें पळयलें रडोनूच आसली सोदूनच आसली. जेजून तिका विचारलें बाये कितें सोदताय तूं कित्याक रडताय तूं. आनी उपरांत जेजून सांगलें मरये आनी तक्षणांच तिचें रडणें रावलें आनी तिणें सोदचें रावयलें. भाव भयणीनो सोदया आमी देवाक आमच्या हर एका जिविताच्या घडितान. केदाळ आमी देवाक मेळटा देवाक भेटता आमच्या कुटुंबांत आमच्या कामांत आमच्या संबंधांत या आमच्या आशेन आनी आमच्या आकांक्षांत. केदाळ आमी देवाक भेटता खंडीत जावन आमचे वयलें दूख पयस वेतलें आनी आमकां ती खरी तृप्तीकाय मेळटली. ही चिंता मतीन दवरून भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया आनी जेजूच्या जिवंतपणांत आमी संतोश पावया. आमची पातकां आमी रडया आनी देवा लागचें आतां बक्षाने मागया. हांव पत्की सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बगेव सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां आमकां बक्षोंक आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सोमिया काकूळट सोम्या काकूळट क्रिस्ता
बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सुमिया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकोत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थया सर्गींच्या मोगाळ बाप्पा ह्या पास्क परबेंत आमच्या आसक्तायेक तुवें आमकां गटायचें वखद दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजे कुशाल बरी स्वतंत्र भुरगीं केल्याय तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यांनी अदीक भर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तो सर्गार संपूर्णायन बगूंक आमकां पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदुताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रुणू जुदेवा लागीं म्हळें तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावीन जाणा जावं ही उतरां आयकत आसता तांची काळजां सिदलेली बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदुतां लागीं तांणी अशें विचारलें भावानो तर आमी कितें करी जाय तवळो पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो अर्यकलो आपल्या पातकाचें बॉक्साने जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवे पवित्र स्नान घेवं तवळो तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या जाका सरेस्वरो आमचो देव आपूण दिता त्या हरेकल्याक म्हूण ती केल्या ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रुणू तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततीतवन तुमकांच बचाव करा म्हूण तांकां उलो दिलो उपरांत ताचें उतार मांडून घेतलेल्यांक पवित्र स्थान दिलें सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले देवाचें उतार हें देवाचे उदुपकार पृथ्वी सगळी सरेस्वराची विश्वासी जतनेन भरल्या सरेस्वराचें उतार खरेंच बरें
सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासपणाची न्याय नितीचो सरेस्पर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला पृथ्वी सगळी सरेस्पराची विश्वासी जतनेन भरल्या सरेस्पर जाल्यार आपली बाया भक्त आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरोसतल्यांचेर जतनेन नदर घालता तसो तांकां मरणांतली निवारता दुखळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता पृथ्वी सगळी सरेस्पराची विश्वासी जतनेन भरल्या आमी सरेस्पराची वाट पळोवनूच आसा तसो आमचो आदार आनी आमचे ढाल जसो तुजेर आमचो विश्वास सरेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी दया पृथ्वी सगळी सरेस्पराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या दीस हो आयसो सरेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बघया हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो जुओं परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया तवळ मरी फोंडा भायर रावन रडताली रडत तिने भागोवन फोंडा भितर तिळण पळयतना धवे नसले दोग देवदूतो जेजूची कूड दवरले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांया कडेन बसून असलें तिणें देखलें ते तिका म्हणाले बाये तूं कित्याक रडताय तिणें जाप दिली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक ताणें कान व्हेला ताका ताणें खंय दवरला म्हूण हांव नेना इतलें म्हणून ती फाटीं घुंवतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना बाये तूं कित्याक रडताय कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें तो मली म्हूण लेकून ती ताजे लागीं म्हणाली सायबा तुवें ताका कान व्हेलाय म्हूण जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग हांव ताका व्हरून वेतां तितल्यार जेजून तिका मरये म्हणालो ती ताची थंय घुवन म्हणाली रब्बोनी जुदूच्या भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हण अर्थ जेजू तिका सांगी लागलो म्हाका तूं धन राव नाका हांव वेदोळस बापा सरशी सोडून वचूंक ना पूण तूं तुज्या भावा सरशी वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग मागदल्याची मरयेक वचून आपलें सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हणून सिसांक कळयलें देवाचें उतर हे वखली तुका क्रिस्ता पुन्हा जिवंतपणां ते मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांतान आमी 3 संगती शिकता पयलें प्रस्तावना आयकल्या प्रकार सोदनी ती सोदतली रडच्या मुखांत्र ती सोदतली अर्थ आशा उर्बा जेजूक पळोवच्या खातीर पयलें जावन तिजे तें आशा उर्बा आसली दुसरें जावन आमी पळयता जेजू तिका मेळटा मेळ्ळे कोडले जेजूक पुटलून रुवा तिचें एक्सप्रेशन ती दाखयता तिका अनुभव जाता तिसरें जावन आमी पळयता ती तें कितें आपणा तें अनुभव जाला शिसांक हेरांक सांगता ओय मगाच्यो भाव भयणो आमी मिसाच्या बलिदानाक आयल्या येवचें म्हत्वाचें आयल्या उपरांत आमचें तें आशा उर्बा आसा जाल्यार देवाचो अनुभव जातलो जर तर देवाचो अनुभव जाता तो अनुभव म्हज्या जिवितांत म्हज्या करणे मुखांत्र म्हज्या उतरां मुखांत्र सरूंक जातलें मगाच्यो भाव भयणो देवाची लागची कृपा मागया
कलतेपणे वरते उर्बेन आशेने जिजू सद्या तुस जिजू आमचे मुखार येता एवकरिस्त मुखांतर ताका आपणाव्या तुजो अनुभव आमचो जातलो. मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी आमच्या आनी पवित्र सभेच्या हाताबाक सर्वेस्व मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कनवळायन मानून घे. तुवें आमकां फाव केला हांवें ती इंदेनी आमी बी बाडिना जावच्याक आनी सर्गीचे सोक आमी जोडोवंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आनी आमी तुका वाट काडूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम काळार वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप करता तो आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर उदाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो कितलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गोड परगटुया. जेजू आमी उबुंडो खाता आनी एका सिंकले पियेता तितले
मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिया देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे ती सपती, बागेवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी सदां सदां तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां आमकां मुगोस आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशें नात्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्तेचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. आतां एकामेकाक आमी जिवंत जेजूची शांती दिवया. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्याक तेमचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझी सुकृत
जेजू जेजू तू खंय येताय येतून दितू तुजी ससाय जेजू जेजू तू खंय येताय येतून दितू तुजी ससाय. प्रार्थया. सरस्परा देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा पवित्र स्नानांत एक आमोलीक देणे तुवें आमकां फावो केलें. तुजीच भुरगीं आमकां करून तुजो माया मोग आमकां साकोंक दिलोय. तर आतां आमची काळजां सरकार तुजें सूख भोगूंक तयार कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसने याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाची बुडुकार. आलेलुया आलेलुया. बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. एकांगी सिंगल लाईफ एक सुऱ्यांचे वेच हे बरें वा पाठ हो विषय एप्रिल अंक्यांत तुमचे मुखार वाचूंक तयार रावा. तुम्ही ऐकलेंगे ऐकूंक ना ऐकूंक अशें जाता. तर या कार्मेल गुड्याक एप्रिल 7 तारीख येतावन 9 तारीखे पर्यंत साजुयेचे कोवेंत बिकाना कट्टे 8वे वयल्या सर चरक्या भुरग्यांक आयोजीत करता देव आपोवण्याचे शिबीर. तुमच्या फुडारा विशीं समजून घेवंक प्रत्येक जावन उर्बेस्त कार्मेलीत याजक जावन येया आनी देवाचे आपोवणे आयकया. If in the quietness of your heart you sense a gentle call to love and serve God and humanity and to give yourself to a higher purpose,
It could be a call to religious life, a life of faith and community, moving deeper into your soul, finding that spark of the divine and sharing it with the world. Come, experience Carmelite life in this vocation camp for boys from 8th to 12th on April 7th, 5 in the evening to April 9th, 2 in the afternoon. Carmel Hill Bikarnakate welcomes you.